आय जे इलेक्शन प्रोसेस झालं त्या इलेक्शनात हांव म्हाका प्रेसिडेंट म्हणून प्रेसिडेंट कॅन्डिडेट म्हणून उबो रावलो तितून सपोर्ट केला. तशें मागीर जी वडर पळय आसा ती आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे हे जे म्हजें बांधव आसा पळय तेंचे हांव ग्रेटफुली तांकां थँक्यू म्हणटा. अशेंच तेंच्यांनी एकजुटीन काम करचें आनी अशीच ह्या देवस्थानाची तशेंच पर्यायान ह्या वेगळ्याच गांवचें नांव उज्वल करचें. तशेंच जे आमचे सत्तरीक माळ्यांतले जे गांव आसा पळय तांकां एक आदर्श म्हणून आमी तेंचे कडेन पळयता. तो आदर्श जे आमी एका कालोत्सवान निर्माण केल्लो आसा त्या कालोत्सवाचो आदर्श तांकां एक बरोबरच ते घेतले आनी हाजे फुडें जे कितें देवस्थानाचें कार्य आसा ते सुरळीत आनी वेवस्थीत आनी बिना चिटाट किंवा एखाद्या वेळी कसलोच हें अन्याय कोणाचेर जावचो ना ह्या दृश्टीकोनांतल्यान आमी हेजेर विचार करता. दुसरी गोष्ट म्हणजे आतां जे आमचे साथीदार आसा पळय इलेक्ट जाल्ले आसा तांचेर म्हाजो भरोसो आसा ते बरें काम करतले आनी बरें देवस्थानान हे वयर करतले. तसोच एक आदर्श निर्माण करतले.